येवकार हा समृता खणगावकर. सुरवेक पुळाचे हेडलाईन्स. कुडका ग्रामसभेत थळाव्या लोकांनी बेकायदेशीर बांधकाम आणि उदकाच्या उणावा सहित हेर प्रश्नांचेर मागलो थाराव. 17व्या शेकड्यातल्या बेतूल किल्ल्याचे प्रवेशद्वार पावसात गेले व्हावून. या इतिहासीक थळाची जीर्णोद्धार करपा खातीर थळाव्यांनी घातले साबार फावटी गाराणे, तरी सरकार ओडटात कानार केस. सप्तकभर चड पावस पडल्या उपरांत फुडल्या 4 दिसां खातीर आयएमडीन जारी केला येल्लो अलर्ट. पूण आयएमडीच्या म्हणण्या प्रमाण कांय वाठारांनी घालून घेतलो पावस. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. आयज कुडका ग्रामसभेत जायत्या प्रस्नांचेर चर्चा जाली. तातूंत वाठारांतल्या बेकायदेशीर बांदकामा विशीं हुमकळत आशिल्लो निर्णय आनी कुडका मुखार आशिल्ल्या उदकाच्या उणावाक तोंड दिवपाची येवजण हांचो आस्पाव आसलो. गावात बेकायदेशीर बांधकाम चालू आशिल्ल्याचो आरोप तशेंच कुडकाक उदकाचो उणाव आनी रस्त्याच्या मुळाव्या साधन सुविधांचो प्रश्न आसून लेगीत व्हड संकुल बांदपाचो प्रश्न थळाव्या लोकांनी मांडलो. ह्या प्रश्नाचेर आनी निर्णयाचेर पळयात चड म्हायती. जे कन्स्ट्रक्शन जाता हांगा कुडकान इनलिगली आणि जे रॉंग प्लान करून TCP तांकां NOC इश्यू करता आणि रोड नासतना ते 10 मीटर दाखयता, 3 मीटर आसा तर 10 मीटर दाखयता आणि हेजेर आमी भरपूर डिस्कशन जाल्लें आहा आनी ते नोंदणी काडून दिल्ले आसा आणि तिका सांगला जे कोण हे रॉंग प्लान सबमीट करता तांकां ऑक्युपन्सी दिवच्यो न्हू आणि तांकां जे कोण हे करता तेचे हायकोर्टान अपील करून हांकां नो डेव्हलपमेंट झोनाचेरूय घरां बांदलेलीं आसा हांगा आणि आमी तेजेर डिस्कशन 7 तारखेक जाल्लें आसा. हांव सरपंचाक मागला आतां हेच्या फुडें कोणाकूच NOC इश्यू करपाचें न्हू अनलेस तो रिजनल प्लान चॅक करपाचें. बाबा हो रिजनल प्लानाचेर बसता काय ना. आनी ह्याच परेन हांवें तें म्हटलां जे हे कन्स्ट्रक्शन चलता ते बरे भशेन तेजें इन्व्हेस्टिगेशन करचें आनी तेन्ना तुमी ताका NOC इश्यू करचें इतलेंच सांगून हांव. आयचे ग्रामसभेत सामाजिक न्याय समिती तयार करप, कोयर वसुली कराची स्थिती, कुडकाची झर आणि पंचायतीच्या उदकाचो उणाव सोडोवपाची येवजण अशी साबार विशयाचेर आसली. सोशल जस्टिस कमिटी अपॉइंट केला काय ना. जेन्ना हांवें डिटेल मागले जे मेंबरांची, इणे म्हटल्यार मेंबर अपॉइंट केला आणि ग्रामसभाक डिटेलूच प्लेस करूंक ना. इंच्या मध्ये आता जे डिटेल प्लेस करूंक ना, हेंचे मेंबर अपॉइंट केला ते अजून लोकांक खबरूच ना. जेन्ना म्हाजो ग्रिवियन्स आसलो एक कमिटी हे करचो सांगचो म्हणून, जेन्ना मेंबराची डिटेल ना त्या खातीर तिणी डिस्कशनूच करूंक ना ग्रामसभा. हांवें रिक्वेस्ट केल्ली की प्लेस करा म्हणून, कोण अपॉइंट केला तिंका, आणि तेणे अपॉइंटूच प्लेसूच करूंक ना ग्रामसभा. सेकंडली आता तो पॉइंट तिणी पोस्टपोन केला, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा घेऊन तुमकां डिस्कशन करतले म्हणून. गार्बेज टॅक्सपणाचो हो इश्यू भरपूर एक वायड म्हणून एक व्हडलो इश्यू आहा कुडका ज्युरिडिक्शन पंचायतीन. कित्याक GMC क्वॉर्टर, डिफेन्स कॉलनी, BSNL, ISPW आणि CPCW हे क्वॉर्टर्स आहा, हेंचेर अजून पर्यंत टॅक्स असेसमेंट जावं ना की टॅक्स कोणाकूच कलेक्ट करचे. जिने हिने लेटरा केला, कन्सर्न डिपार्टमेंटाक लेटरा केला, पूण लेटराचे रिप्लाय काय येवंक ना तेंच्या कडच्यान. आणि हेज्या कारणाक हे फकत आता सद्या पयली टॅक्स जे कलेक्शन जाता न्हू तो लोकल जे पयले आहले रेजिडेंशियल तेंचेच जाता. हे गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्साचे कलेक्शन जायना. स्प्रिंगाचो कुडका स्प्रिंग ही नोटिफाय आहा अंडर हेरिटेज सायडाच्या ऑर्डर आमी डिस्कशन केलें. पंचायत ती क्लीन करूंक सोदिना. म्हाका NOC हाड म्हणटा, NOC एबल तेजेर डिस्कशन जालें. सेकंडली ती NOC आतां एक ग्रामसभा रेजोल्युशन घेतला तिणी की क्लीन करून दिता. सेकंडली तेजो स्ट्रक्चरल प्लॅन प्लस आर्किटेक्चर प्लॅन रेडी करता. नेक्स्ट ग्रामसभाक प्लेस जातलो. हे माझे डिस्कशन आहले. हांवें पॉयंट मांडलेलो आनी जे आमी एक्झिस्टींग आसा आतां तांकांच वॉटर शॉर्टेज आहा. आनी सद्या आतां कालूच तुमी पळयला काँग्रेसान कर्नाटकान आमची म्हादय डायवर्ट करपाक 1000 करोड तांकां सॅक्शन केल्लें आसा. सो हेका लागून हांवें तांकां डिमांड केल्लें की तुमी आमची वॉटर अवेलेबिलिटी करपाक 24 वरां तुमी कितें प्लॅन आहा तुमचो. पूण तेंचे कडेन आन्सर कांयच नासलें. आमी म्हणटा नळ टँक प्रपोज करता आनी कितें करता. सो एक्झिस्टींग जे उदक येता तेंच ना जाल्यार नळ टँक बांदून फायदो कितें. सो जे एक्झिस्टींग आमचें पॉप्युलेशन आहा तांकांच पयलीं 24 वरां उदक मेळचें म्हणून ते कितें आतां न्यू कन्स्ट्रक्शनाक ती बेळटडाक हे दीत आसा, कन्स्ट्रक्शनाक लायसनां दिता. सो ते सरपंचाच्या ज्युरिडिक्शनान नवे प्लॉट येता, 71 प्लॉट्स येता. 71 प्लॉट्स म्हणजे एक वॉर्ड जालो, 280 पॉप्युलेशन जालें. सो ताका खंयच्यान उदक दितली. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, सृष्टी अथानीकार आनी निखिल जल्मी.
17व्या शेकड्यातल्या बेतूल किल्ल्याचे प्रवेशदार शेनवारा पडिल्ल्या पावसात व्हावून गेले. या इतिहासीक थळाचे जीर्णोद्धार करपा खातीर थळाव्या लोकांनी जायते फावट सरकारा कडेन गाराणे घातले, पूण अजून काम सुरू जावंक नाशिल्ल्यान लोकांनी खंत उक्तायल्या. पोर्तुगेज व्यापारी मार्गाक लक्ष करून सावन न्हंयच्या तोंडार छत्रपती शिवाजीन बांदिल्लो 17व्या शेकड्यातलो हो किल्लो आदल्या वैभवा परस सामको वेगळो आसा. सुमार म्हयन्या आदीं सरकारान कस्टम आयुक्ताक पत्र बरोवन बेतूल किल्ल्याची 2500 चौखण मीटर जमीन सरकाराक दिवची अशें सांगिल्ले, जाका लागून सरकाराक जीर्णोद्धार करपाक मेळपाचे, पूण ते उपरांत चडशी कारवाई जावंक ना. पळयात. कालूच अर्बन हेल्थ सेंटर कालूच बेतूल किल्ल्याचे एंट्रन्स एरिया आसा ती कोसळ्ळी. सो म्हाका दिसता सगळे कडेन कोसळपाचे जे आसा पळय न्ही ती ट्रेंड चालू आसा. हे कित्याक लागून? बिकॉज हांकां दुर्बुद्धी आसात. हांकां फक्त फॅशन करपाक जाय, हांकां पॅशन ना हेरिटेजाचो. दे आर जस्ट हियर जस्ट टू क्रिएट एन इव्हेंट मॅनेजमेंट. आज आमी बेतूल किल्ल्याचेर जे आसात हांगा 1679 300-350 वर्साचे पयलीं इतिहास घडून गेल्लो तो छत्रपती शिवाजी महाराज जे आमच्या अख्ख्या राष्ट्रान आनी अख्ख्या संवसारान जो गाजता ताजो आज किल्ल्याची परिस्थिती जी आसा ती दुखद अवस्थेन आसा. आज शिवप्रेमी जे म्हणटात नाजाल्यार इतिहास प्रेमी जे म्हणटात जेन्ना हे हांगा येतात आनी ही परिस्थिती पळयतात हांगसरली तेन्ना तांकां खंय तरी ते दुखद एक बातमी घेवन ते आपल्या गांवांत वतात नाजाल्यार आपल्या घरा वतात. आज परिस्थिती अशी जाल्ली की सरकार म्हणजे सीएम हांगा परतो परतो येता. 2 फाटी आयलो लास्ट 2 वर्सां. राज्याभिषेक सोहळा हांगा करता. सो 2 वर्स फाटी येवन बसून त्याच्या बरोबर आर्कायव्स मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय बी आशिल्लो. तेणी हे जे लोकांक आश्वासन दिलां की आमी हांगा रेस्टोर करतले म्हणून, पूण अजूनय हेजे रेस्टोरेशन जाग्यार दिसना. फाल्यां जर अल्टिमेटली हो किल्लो जो आसा जर फाल्यां कोसळ्ळो जाल्यार येतले फाल्यां रोखडे बायट दिवपाक प्रेसाक ना आमी करतले आनी हे करतले ते करतले. जो पर्यंत आसा जर दायज जे आमचें आसा तें जर सांबाळपाक जर तुमी शकनात जाल्यार म्हाका दिसता फाल्यां जर पडलें जाल्यार तेजें कोसळ्ळें जाल्यार तेजें यूज कांयच ना. मागीर सोल्युशन इज व्हेरी सिंपल. एक तर हे लँड ट्रान्सफर करून आर्कायव्ज अँड आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान रेस्टोरेशन करचें, ना जाल्यार कस्टम्स डिपार्टमेंटा कडेन परमिशन घेवन एनओसी घेवन फक्त रेस्टोर करून दिवचें. दीस कॅन बी वन ऑफ द बेस्ट टुरिझम सायट्स. हांगसर लोकल जे आसा बेतूलकार तेंचे खंय तरी ते पोट भरपाक शकता. दिस इज एन ओपन चॅलेंज. 2023 तुमचे कडेन 5-6 म्हयने आसात. फुडलो जानेवारी 26 जानेवारीन आमी 26 जानेवारी 19 डिसेंबर हे सगळे नॅशनलिस्टीक डे आसा. हांगा फ्लॅग हॉस्टिंग करतात गांवचे लोक, आमी बी येतात हांगा आनी आमकां हे परिस्थिती पळोवन आमकां खरें म्हणल्यार वाज आयला. सो दिस एन ओपन चॅलेंज फॉर सुभाष फळदेसाय. ही हॅज टू टेक अप दीस चॅलेंज अँड ही हॅज टू रेस्टोर दीस फोर्ट विथइन नो टायम. आय विल सल्यूट हिम. क्रॅक्स बी हांगा पळय दिसतात न्ही त्यो पळयत जाल्यार म्हाका दिसना की हो पास सुद्दां हो काडीत असो. इतली हाजी भयानक व्यवस्था जाल्या. थंय सकल एंट्रन्सा कडेन तर ताजी सगळ्यो पायऱ्यो बिऱ्यो ह्या पावसाक व्हांवून गेल्यो. हांगा वयर येतलो सुद्दां जाल्यार आज पायऱ्यो सुद्दां ना ताका. इतली वायट परिस्थिती जाल्या. जर चीफ मिनिस्टरान जे उतर दिल्लें लोकांक, ह्या गांवच्या लोकांक उतर दिल्लें हे आपूण 2 म्हयन्या भितर रिस्टोर करतलो म्हणून ते ताणें पाळचें. आख्ख्या इंडियेसून लोक येता तेन्ना त्या जाग्यार वयर चडपाच्या जाग्यार तो लोक येता तो म्हणटा की हे आनी परिस्थिती कित्याक काय म्हणजे लजेचो प्रश्न आमकां न्ही जे कोण आमचे आता प्रोग्राम करून वयता पळय तेमकां पयलीं लजेचो प्रश्न आसा. जेन्ना हे तुमच्यान जालें जाल्यार आमकां गांवच्या लोकांक आमकां सांगा बाबा तुमी तरी करा म्हणजे आमकां अशें शिवप्रेमी कडेन वचून आमी हेचे थोडे पडटा ते तरी राखण करता. कित्याक हे बाबा फोन पडला थंय बसलाय पळय उदीक रावना नासले तेन्ना उदीक रावंक लागले. अशें दिसता आतां आमी पळय आज एक कितें आमी रावन उलोवपाचें आसलें पळय सायडीक रावन उलयता की हे केन्ना कसो आनी आमी तेजे बरोबर पडोन म्हणून आमी रावंक ना. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीष परब आनी संगीता ओली. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आयतारा सकाळी मांद्रे सावंतवाडो वाठारांत एकनाथ सावंत हांच्या घरार 400 वर्सां परस आदले पिंपळाचे झाड पडले. सुदैवान कोणाक दुखापत जावंक ना, पूण घराचें मात लुकसाण जाला. पळया संदीप कामोलकराचो रिपोर्ट. हांव आसा आतां सावंतवाडा मांद्रा थंय. एक जवळ जवळ म्हाका दिसता कितल्याशाच वर्साचें एक व्हडलें झाड पिंपळाचें म्हणटा ते एकनाथ सावंत म्हणजे एक सावंतवाड्यार रावतालो तेच्या घरार पडलो. आनी एका सायडीन देवाचे उपकार मानपाक जाय की तशी कॅज्युअलिटी कांयच जावना, पण तेका खूब नुकसान मात्र भरपूर जाल्लेलें आसा. जवळ जवळ 50-60 हजाराची तेका नुकसान जाल्लेलें तेच्या घरार पडलें. तेची पालां बी आसलेली ती सगळी फुटल्या. आनी म्हाका दिसता अशी जी खुबशीं झाडां आसा
की खरी ती वयल्यान ट्रीम करपाक जाय आसली पण एक आमचो डिजास्टर मॅनेजमेंट म्हणून एक हें आसा तो डिजास्टर मॅनेजमेंट म्हणून आसा न्हय तो खंय काम करता कित्याक काम करता तें कळना आनी अशें जेन्ना इन्सिडंट जाता तेन्ना म्हाका दिसता येवन ते परत पळय सुद्दां ना. इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान मातशें लक्ष घालपाचें की खूब वर्सां पयलीं ही जी झाडां आहा ती वायरी वयल्यान गेल्लेली आहा ती मातशी कट करपाची कित्याक जास्त काय जावच्या पयलीं आदींच आपूण तयारी दवरलेलें बरें आनी मातशें सगळ्याचें लक्ष दिवपाचें कित्याक व्हडलीं व्हडलीं झाडां खूब पयलींची आहा. त्या वखदार हो देवाचो पेपर आसलो तो पेपर राती वाऱ्यान तो म्हाज्या घरार हेल्लो कमीत कमी म्हाका असं 70,000 म्हाका लुकसाण जालें. जेतून करून सकाळी मी हें केल्लें वखदार बगले जाता वयर पालाचो म्हाज्या घराच्या पालाचो हें केलो नळे वयर घालेले पत्रे गेले वयले अशें करून 70,000 म्हाका लुकसाण जालें. आनी सकाळी सरपंचाक वचून मी सांगला त्याच्यानंतर सरपंच हो येयलो सरपंचान हजर बगल्या आनी म्हाका देवळांत वचून तो एक प्रसाद मी तसोच वचून भटजीक घेतलो भटजीक सांगला वचून आनी भटजीन तो प्रसाद कित्याक घेवचो पडलो तुका? प्रसाद घेवचो पडलो देवाचो ह्या तेका लागून ते फायर ब्रिगेडवाले ते भियातले न्हू हात लावपाक देवाच्या झाडाक घेवन बरें झाड तोडून आमची बरी सेवा केल्लेली आसा. हांव थँक्स म्हणटा फायर फायटरांक सगळे जे हांगा येयले स्पेशली तो अमित सावळ म्हणून एक फायर फायटरा बऱ्या पैकी त्यांनी काम केल्लेलें आसा. अशेंच तेणी हेच्या फुडें काम करपाचें आनी आपल्या गोंया खातीर बऱ्या पद्दतीन फुडें सरोन बरें जाय सारकें करपाचें. आमकां 11 सुमार कॉल येयले की सावंतवाडा मांद्रे हांगासर घराचेर पिंपळाचें झाड पडलें म्हणून आमी ताबडतोब आमची गाडी घेवन क्रू घेवन आमी पॉयंटाचेर पावल्या उपरांत आमी सिच्युएशन कितें पळयलें मातशें डेंजर पोजिशन आसलें ताका लागून आमी जे ओनर आसा तेंचे कडेन उलयले वो अशें डॅमेज जातलें मातशें ते एग्री जाले तेंच्यांनी आमकां हेल्प केली आनी आमी ते तेंचे चड लुकसाण जायनासतना आमी ते क्लियर केले. तरी पण अदमास कितलेशे लॉस जातले घराचेर 50,000 लॉस जातले. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, समृता खणगांवकर आनी शिवानी सांगेलकार. कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन जायते फावट आपल्यो कागाळी सरकारा म्हऱ्यान मांडटात. ह्या कामगार वर्गाच्यो समस्या केन्ना सुटाव्यो जातल्यो हें मात प्रश्नचिन्ह जावन रावला. देखून परत एक फावट येता ते 14 तारखेक पणजेच्या आझाद मैदानाचेर कामगार वर्ग धरणे आंदोलन करतले अशी शिटकावणी आयटकाचो अध्यक्ष क्रिस्टोफर फॉन्सेकान सरकाराक दिल्या. सरकार कामगारांचे कांयच पडिल्ले ना असोय आरोप ताणें केला. आयकात ताका. तुमच्या फुडें दवरता तो म्हणल्यार 2 एक सरकाराक जागोवपाक ह्यो सरकार म्हाज्या हेजे प्रमाणे एनालिसिसा प्रमाणे ह्या सरकाराक कामगारांचे कांय पडलेले ना. ह्यो सरकार इव्हेंट मॅनेजमेंट म्हणल्यार खबर आहा तुमकां शेटयेक बरें खबर आहा गमल्यांनी तो त्या शेटयेक लायट आनी सगळें तेजो हे भाव सगळें सप्लाय करता जाल्यार हांव म्हणटा हे इव्हेंट मॅनेजमेंट स्टेज घालप आनी व्हडले हे कार्यक्रम करप आनी तुमी पळयतात दीस रात खंय गेले प्रमोद सावंताचे फोटे आनी कांय लोकांचे मिनिस्टरांचे फोटे थोडो पयसो बिबाड करतात पूण कामगारांक जे पळय फावो ते पगार दिवपाक जाय कांय कामगारांक म्हयन्याच्या म्हयने फारीक करिनात पगार ही परिस्थिती गोंयांत आसा. 14 तारखेर आमी एक पब्लीक धरणां दवरपाक आझाद मैदानाचेर तुमकां मानता हें मानता मातशें हात उखलून सांगात कित्याक सगळे येवंक जाय आनी ह्यो धरणां यशस्वी करून घेवपाक जाय. लोकांक प्रवासाची सवलत दितात आमी बऱ्या भशेन ह्यो बसी चलयतात जाल्यार माझी बस स्कीम ते आतां एक नवें ऑफिस उगडूंक सोदतात कदंबासून पयस दवरूंक सोदतात आनी हांगा रिटायर्ड कामगारांक तातूंत घालूंक सोदतात. आमचे रिटायरमेंट एज आसलेलो 50 आनी 8 58 इयर्स आमी झगडून ते 60 वर्सां करून घेतले जाल्यार 60 वर्सां कितलेशे कामगारांक 58 वर्सार घरांत धाडले तांकां कांय नोकरी दिवंक ना. आतां आमी 1 जानेवारी 2016
ह्यो एग्रीमेंट जावपाक जाय, एरियर्स मेळपाक जाय, कित्याक कितलेशे कामगार रिटायर्ड जाल्यात, तांकांय हाचो मोबदलो मेळपाक जाय. कित्याक मेळपाक जायना? तशेंच हे जे पळय नवे रिटायर्ड कामगार घालून बसी चलोवंक सोदतात, कितलेशे बेकार आहात भुरगे गोंयांत, तांकां नोकऱ्यो कित्याक मेळनात? गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी. दिवचलच्या छत्रपती शिवाजी महाराज खेळा मैदानाची सामकी अवतिकाय जाल्या. या मैदानार खेळगडे खेळटात खरे, पण मुळावी बांदावळच हुमकळटाना दिश्टी पडटा. पळयात सध्याच्या दिवचल तालुक्यातल्या इतिहासीक खेळा मैदानाची जाल्ली अवतिकाय. दाखयता आमचो रिपोर्टर महेश गोवेकार. छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान हे एक दिवचलीच्या मध्य भागात असलेलें एक मैदान म्हणल्यार पयलीं पासून ताका ऐतिहासीक एक हें आसा, ताका म्हत्व आसा ह्या मैदानाक. पूण जेन्ना हे मुन्सिपाल्टीन 2 कोटी हांगा खर्च करून जे मैदान बांदलेलें, पूण आतांची जी परिस्थिती हांवें पळयता सामके ग्रास हांगा कांयच उरूंक ना. ताचेर बसपाक म्हणून हांगा कितें केल्लें, सगळे टायल्स बी ताजे सगळे पडलेले आसा, सामके गेटी मोडलेले आसा. हाचेर लक्ष दिना अशें आमकां दिसता. म्हणजे लक्ष दिवपाक जाय हांगासर एक्चुली, पूण हें कित्याक जाता हें आमकां कळना. हाचेर जे म्युन्सिपाल्टीचो हो ग्रावंड म्युन्सिपाल्टीन हांगा बऱ्या पैकी हें करपाक जाय, म्हणजे तांची मेंटेनन्स बी आसपाक जाय. फाटीं आमी हेजी बातमी केल्ली जेन्ना चॅरपर्सन म्हटलेलें की ह्या ग्रावंडाचेर परत आमी रिटेंडर करतले आनी बऱ्या पैकी ग्रावंड हांगा लोकांक मेळटलो. पूण आजून आतां पावसूय येता, भुरगे पावसानूय हांगा खेळटा आनी गरमीनूय खेळटा. पूण जी इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रावंड म्हणून कितें आसूंक जाय तो हांगा कांयच ना. थोडे पोल आसा ते अशे हेवटेन उडयल्ले आसा, पयलींचो पोल आसा, थोडे बसपाक जे आसा सगळे मोडल्या, गेटी मोडला तेजेर लक्ष मारून हो ग्रावंड बऱ्या पैकी जावपाक जाय. हो एक असो ग्रावंड आसा की हांगा ऑडियन्स आपोवचें पडना. जे गेमी जाताले पयलीं, खूब वर्सां पयलीं हांगा गेमी जाता, हांगा ऑटोमॅटीक हांगा ऑडियन्स मेळटा. एक मध्य भागात भितर आसलेलो हो ग्रावंड आनी छत्रपती शिवाजी महाराजाचें नांवूय ह्या ग्रावंडाक दिल्लेलें आसा. त्या खातीर ह्या ग्रावंडाची बऱ्या पैकी देखरेख जावपाक जाय. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली. परतून घेऊया वेवसायीक विसव. विसवापरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. स्पोर्टिंग क्लब ऑफ दवर्ले पंगडान फुटबॉल सर्तीत नेरूल एससीक 2-0 अशें हारयले. राया पंचायत खेळामळार जाल्ले 50वे कस्टोडियो मेमोरियल गांवा भितरले फुटबॉल सर्तीचे क्वॉर्टर फायनलीत दवर्लीच्या स्पोर्टिंग क्लबान प्रवेश केला. पहिल्या सत्रात नेरुलान वर्चस्व गाजयले, पूण देव सांगेलकार आणि आकाश बाणावलेकार हांचे वरवीं गोल करपाची संद चुकयली. जाल्यार एससी दवर्ले पंगडाचो जॉर्डन मिरांडाकय गोल करपाची संद मेळ्ळी, पूण ताका यश आयलें ना. 30व्या मिनटार विलियम नियासोन दवर्ले पंगडाक आघाडी दिली. उपरांत रीव डिकॉस्तान दुसऱ्या सत्रात दवर्ली खातीर आघाडी वाडयली आनी हे पंगडान 2-0 अशें जैत जोडले. जाल्यार मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार दवर्लेच्या फ्रांसीस कोलासोक फावो जालो. पळयात काय रोमांचक डावपेच.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार. सप्तकभर चड पावस पडल्या उपरांत फुडल्या 4 दिसां खातीर आयएमडीन येल्लो अलर्ट दिला. पूण आयएमडीच्या म्हणण्याप्रमाण कांय वाठारांनी व्हड प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. फाटल्या कांय दिसांनी पावसाचो वेग उणो जालो आसलो तरी कांय वाठारांनी पावस चालूच आशिल्ल्यान लोकांक सादुरतायेचो सल्लो आयएमडीन दिला. नुस्तेमारांक व्हड लारांक लागून दर्यांत चड पयस वचचें न्हय असो सल्लो दिला. येता त्या काळात तापमान स्थिर उरपाची शक्यताय आसा. आजचे चडावत आनी उणें तापमान 28 आनी 23 डिग्री सेल्सियस उरतले. 13 तारखे मेरेन येल्लो अलर्ट. पावसाची पिरपीर चालूच. चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 28 डिग्री सेल्सियस आणि 24 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.